नमस्कार. द डिबेटच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. आज आमचो जो प्रश्न आसा तो सामको म्हत्वाचो आसा. फाटली सप्तकाक अण्णा हजारे आयिल्ले आनी ते आयिल्ले तेन्ना खंय तरी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान मुद्दे काडले की भाजपान आपले जाहीरनाम्या भितर जी कांय आश्वासनां दिल्लीं, जी प्रशासनाच्या दृश्टींतल्यान खूब म्हत्वाची आशिल्लीं, तांची अजून पर्यंत ते पुर्तता करपाक पावले नात म्हणून. त्याच बरोबर कांय आश्वासनांची सरकारान पुर्तता केल्या, मात कांय आश्वासनां जी आसा ती तशींच उरल्यात आनी ताका लागून खंय तरी सरकाराच्या विश्वासार्हतेचेर, सरकाराच्या क्रेडिबिलिटीचेर प्रभाव पडटा काय कितें, क्रेडिबिलिटी देंवता काय कितें, हो आयचो प्रश्न आसा. आनी आमचे वेळार 3 मान आसतात. पयल्यात विरोधी पक्षा वटेन आलेक्स रेजिनाल्ड, कुडतरेचे आमदार, जे सरकाराची क्रेडिबिलिटी कितली देंवता आनी कितली देंवल्या हें सांगतले. दुसरे आमचे बरोबर आसात रामचंद्र सावडेकर सर, इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे, आनी तांणी ह्या गजालींचो सखोल अभ्यास केला. आणि तिसरे आसात भाजपाचे फुडारी आणि सरचिटणीस नरेंद्र सावयकार. सो ते खंय तरी रुलींग पार्टीच्या दृश्टींतल्यान बाजू मांडले. सगळ्यांत पयलीं रेजिनाल्ड सांग, सरकाराची क्रेडिबिलिटी दिवपाक लागल्या. हनीमून पिरियड इज ओवर. दॅट इज वॉट एवरीबडी इज सेइंग. See, have you not seen a sort of a situation where people have forgotten about some things, what the BJP had promised? When it happens when people are convinced that nothing is going to happen, and therefore there is no credibility. Credibility is a foregone conclusion. Credibility गेल is a foregone conclusion. हाजेर आनी चड उलोवपा नाका. हें अशें वातावरण जालां आनी ताजेर दिसता. सो डिबेट तूं जर डिस्कस करतलो जाल्यार आय कॅन टेल यू दॅट इट इज ऑलरेडी गॉन. सो लॉस म्हणटा आनी ना. पण सरकारान कांय आपली स्किमी लायली न्ही कामाक. स्किम्यो लायल्यो म्हूण जायनात. काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना आमी जायती स्कीम लायिल्ल्यो, बट कोणा पावताय, कशें करून वयतात त्यो गरजेच्यो. तूं कितें म्हणटा, लोकां म्हऱ्या स्किमी पावनात? कालचें तुजें स्टेटमेंट की फक्त काँग्रेस आमदारां पावना म्हण. तशें न्ही, काँग्रेस आमदार पावनात, कोणा पावनात तेजेर आमी चड उलोवपा नाका. ते मागीर रिजल्ट जातरी कळटलो. चड लोकां अवेअर करपाक गरज ना. वॉट इज ग्राउंड रियलिटी आय नो. ताका लागून तो स्टेटमेंट काडला आनी तो स्टेटमेंट काडटा आसतना आय एम कन्विन्स्ड दॅट पीपल आर विथ मी. वाय इज दिस गव्हर्मेंट लुजिंग क्रेडिबिलिटी इन युअर ओपिनियन? Government is losing credibility. One, all from whatever promises the chief minister is making is all humbug. It is a bundle of lies. Not only that, every day there is a promise. When you can promise every day, when you can complete some of the promises, you can, which you have, if you have completed some promises, you can make more promises. Completion and काय ना, promises चालू आहे. So where is the question of credibility? सर, इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान 2 मुद्दे काडिल्ले. एक म्हळ्यार 73rd 74th अमेंडमेंटाचो आनी दुसरो म्हळ्यार लोकायुक्ताचो. ह्या दोनी एश्युरन्साचेर गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड म्हणून. कितें आसा इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचो व्यू? कारण खंय तरी लोकांक कशें रिप्रेझेंट करता ते सद्याक तुमी. कितें आसा तुमचो? पहिली गोष्ट म्हणजे हांव इंडिया अगेन्स्ट जे करप्शन जी संस्था आसा ताजो व्हॉलंटियर आसा. हांव जेन्ना ह्या संबंध हाजेर गोश्टीचेर पळयतां तेन्ना सगळे दृश्टीन म्हणजे फाटलें गव्हर्मेंट कशें आशिल्लें आनी आतांचें गव्हर्मेंट कशें आसा हे सगळे मुद्दे एक कडेन दवरून हांव पळयतां. सी, फायनली इट डिपेंड्स वेदर यू सी अ ग्लास हाफ फिल्ड ऑर इट इज हाफ एम्प्टी. आतां गोश्ट खरी आसा की काही अशीं आश्वासनां दिल्लीं आसात आनी ज्याच्यो टायम लिमीट जो दिल्लो आसा तातूंत भितर ती जाली नात. पण ताजो अर्थ असो न्ही की दॅट गव्हर्मेंट हॅज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी. आतां पयली गोश्ट आमी समजून घेवपाक जाय की दीस गव्हर्मेंट केम इन टू पावर इन अ सिच्युएशन वेर देर वॉज टोटल केओस अँड कन्फ्युजन. आनी तें सुदारपा खातीर कदाचित ह्या सरकाराक थोडोसो वेळ लागता. पण त्याच बरोबर एक गोश्ट खरी की तांणी जी आश्वासनां दिल्लीं आसात, आतां लोकायुक्त, आतां ते लोकायुक्ताचें 100 दीस भितर करता म्हूण सांगलें. आनी इतलेंच न्ही तर तें लोकायुक्त उत्तरांचल लोकायुक्ताच्या धर्तीचेर करतलें अशें म्हणून आमकां आश्वासन दिलें. आश्वासन इन रिटर्न. इट इज नॉट जस्ट ए ओरल एश्युरन्स बट इन रिटर्न वी हॅव गॉट इट. पण ताजेर ज्या तरेन काम जावंक जाय आशिल्लें तशें काम जाल्लें ना. म्हणटकीर खंय तरी तांणी काम केलां, सुरवात केल्या हाजें आमकां कळप हें सामकें गरजेचें आसा. बिकॉज आय रिप्रेझेंट दी सिवील सोसायटी. करेक्ट. म्हणटकीर ह्या सिवील सोसायटीक सुद्दां, कारण वी हॅव elected this government, so we must know what is it that the government is doing. I will not say that it has lost its credibility totally, but
इट डिपेंड्स हाव यू लुक ॲट इट. कारण तुम्ही जर आता धवे ग्लासांतल्यान पळयताले तुमकां धवे दिसतले, काळे ग्लासांतल्यान पळयला काळे दिसतले. तुम्ही खंयच्या क्लासांतल्यान पळयता? इंडिया अगेन्स्ट करप्शन खंयच्या क्लासांतल्यान पळयता? कितें आसा, हांव दोन्ही गोश्टी पळयतां की तांचे कडेन जें कितें तांणी एश्युरन्स दिल्लें आसा तें जावूं जाय तें जावं ना, गोश्ट खरी. आतां कितें आसा, एकटो भुरगो आतां खंयच्या एक क्लासा भितर जेन्ना वता, 2 म्हयन्या भितर तागेलें परफॉर्मन्स कशें जाता हें कळना. ताका एटलिस्ट एक तिमाहीची परीक्षा म्हणजे एक 4 म्हयन्यांनी किंवा तागेलो जेन्ना तिमाहीची परीक्षा जाता तेन्ना आमकां सादारण एक कळटा तो तागेलें स्टँडींग खंय आसा. आमी जर अकस्मात जाता 5 वर्सांचो पिरियड दिल्लो आसा म्हणजे सादारणपणे 1 वर्सभर म्हाका दीस इज माय दिवपाक जाय. आमी 1 वर्सभर दिवपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की ते तांगेलें कशें परफॉर्मन्स चलता. 2 गजाली आसात. एक म्हणटा डेफिनेटली ओपोजिशनाचो व्यू आहा की इट इज अ फॉरगॉन कन्क्लुजन की क्रेडिबिलिटी गेला म्हण. सिव्हिल सोसायटी खंय तरी म्हणटा की तुमकां टायम दिवपाक जाय, पण जशें जावपाक जाय आशिल्लें तसो परफॉर्मन्स जालो ना. हाव विल यू डिफेंड इट? खरें म्हणजे काँग्रेसीन क्रेडिबिलिटीचे बद्दल उलोवप म्हाका दिसता ती एक अजापाची गजाल आसा. कारण 9 मार्चाक गोंयांत BJPचो सरकार आयलो, तो कित्याक आयलो, कसो आयलो आनी गोंयच्या जनतेन ज्या BJPच्या सरकाराक मतदान केलें तें आमकां म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा. जशें आतां सावर्डेकर सरान सांगलें की सरकार आयल्या उपरांत सरकाराक काम करपाक टायम दिवपाक जाय. सरकार जेन्ना परफॉर्म करता तेन्ना सरकाराची असेसमेंट जें आसा तें डे टू डे करचे परस ताका एक सर्टन हेच्या उपरांत एक टायमा उपरांत आमी तेजें असेसमेंट करपाक जाय. दुर्दैवान गोंयांत जाता कशें की गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्या कारणान हर एकाक दिसता की आपुणूच सरकार चलयता आनी म्हणून ऑपोजिशन आसत तेंचें स्वाभावीक आसा तेणी सदांच टिका करप तेजे बद्दल कांयच हें ना, चूक ना तेंची. पूण सगळ्यांनीच सुद्दां सरकाराच्या बद्दलचे असेसमेंट करता आसतना म्हाका दिसता सरकाराक योग्य तो टायम दिवपाक जाय. लोकायुक्ताच्या संदर्भांतलो आतां विशय आयलो. हांव खरें म्हणजे आमचो मॅनिफेस्टो पळयतालो, काँग्रेसीचो मॅनिफेस्टो पळयतालो आनी तुका एक म्हज्या अजापाची गजाल सांगता. आमी खरें म्हणजे हांव ते दोनी घेवनूय आयला हांगासर. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे मॅनिफेस्टो भितर आश्वासन दिल्लें तातूंत आमी म्हटलेलें की लोकायुक्ता विल बी अपॉयंटेड विदीन 100 days ऑफ कमिंग टू पावर. व्हेरी क्लियर कट. 100 दिसां भितर आमी प्रयत्न करतले आनी लोकायुक्ता स्थापन करपाक आमचो प्रयत्न आसता. आनी त्याच बरोबर आतां तुका बरोबर एक काँग्रेसीचे जे मॅनिफेस्टो आसा तो वाचून दाखयता. समथींग फॅन्टास्टीक. द लोकायुक्ता बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली विल बी इम्प्लिमेंटेड एज अँड व्हेन इट बिकम्स लॉ. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार 9 मार्चाक आयल्या उपरांत आमी जेन्ना हांगा गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, केंद्रान काँग्रेसीचो सरकार आसा, तरी सुद्दां आमी सगळे प्रयत्न केले. बिलाक असेंट जाय प्रेजिडेंटाची 100 दिसाच्या पयलीं हे प्रेजिडेंटाचे असेंट जे आसा ते ह्या लोकायुक्ताच्या एक्टाक बिलाक मेळ्ळे. आनी हें बील जो म्हाका दिसता पोरू जेन्ना पास जाल्लो हो बील 5/10/2011 it was passed by the assembly legislative assembly of Goa. It was assented to by the president of India on 12/5/2012. करेक्ट. सो आमी एक आश्वासन जे आसा ते गोंयच्या जनतेक पूर्ण केल्लें आसा. सद्याक खंय वळना सर? सद्याक कितें आसता की आमची अपेक्षा अशी आसता की आमी आश्वासन दिलें 100 दिसां भितर पूर्ण करतले. ते केल्या उपरांत कांय एडमिनिस्ट्रेटीव गजाली आसतात. लोकायुक्त अपॉयंट केलो, ताका ऑफिस ना, ताका स्टाफ ना, बाकीची कोण लोकायुक्त जाय, कशा प्रकारचो लोकायुक्त जाय. तुका एक ल्हानशी गजाल दिता. ह्युमन रायट्स कमिशन अपॉयंट करपाक जाय. तेन्नाच्या सरकारान ह्युमन रायट्स कमिशन अपॉयंट केलें. हांगा जर जज हाडलो, बाकीचे मेंबर्स अपॉयंट केले, पूण तेंची परिस्थिती कितें? तांकां ऑफिस ना, तांकां स्टाफ ना, जे कितें तांकां मेळ्ळें ते सुद्दां तांकां अत्यंत म्हाका दिसता कमी जाग्या भितर बीन दे कुड नॉट फंक्शन. ही सेइंग युअर ओन मॅनिफेस्टो इज एक्सपोजिंग यू. See, the BJP has no right to talk about a manifesto for the simple reason that we have been thrown out. As a congressman, I am saying it. आमकां भायर मारलें न्ही कोंकणी लिटल ट्रान्सलेशन. सो आमकां भायर मारलें जाल्यार आमगे आनी मॅनिफेस्टोचे कित्याक उलयताय बाब तुमी? हांव कितें म्हणटा तुमगेले मॅनिफेस्टोचे उलय. आतां तुमी 8 म्हयने जाले पावरा आहाय. Let us talk of what is the present. If we keep talking about the past, do we want to lose a bright future? लोकायुक्ताचेर उलयता आसतना 100 दिसान जेन्ना दिता म्हणलें 100 सेंटरागे आनी गोंयचें रिलेशन तेतून स्पॉयल जावं नाय. आतां स्पॉयल जालें एंड थिंग्स आर गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. लोकायुक्त काँग्रेस गव्हर्मेंट द सेंटर डिडंट स्टॉप दर एसेंट. सो वॉट अल्टिमेटली नरेंद्र बाब सांगता की आमी एसेंट दिले म्हूण आमकां हें करूं मेळ्ळें.
ते म्हणतात की ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह गजाली आहात त्यो जाग्यार घालशिवाय कशी करप. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जाग्यार घालपा नाका. MOI सिट्युएशन MOI डिसिजन कितको केलें तें जाण तूं. कोणाक कितको सेटल केलें तें पर्रीकर बाबान कितली तकली उजा करून आनी लोकायुक्त डिफिकल्ट मनोहर बाब पर्रीकराकू म्हाका जाल्यार दिसना. रेजिनाल्दा डिफिकल्ट जावपाक शकता बट मनोहर बाब पर्रीकराक जाय जाल्यार नथींग इज डिफिकल्ट. He has to only set his mind. He has to only set his mind whether he wants it or not. And if he sets his mind, It is a lack of political will. No, it is That's not. what- डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट. MOIचो जो इशू आसा 6 जुनाक इश्कोला स्टार्ट जावपाची आशिल्ली. गोंयान MOIची जी सगळे खतखते काँग्रेस गव्हर्मेंटान करून दवरलेले ते आमी सगळ्यांनी पळयलां. गोंयच्या भुरग्यांचो फ्युचर इट वॉज एट स्टेक आनी तो प्रश्न सोडोवपा खातीर बेगिनात बेगीन पावलां उबारपाक जाय आशिल्लीं. आणि आमी सगळीं तेन्ना आमचे कडेन आशिल्ली सगळे रिसोर्सीस यूज करून सगळ्या आशिल्ल्या स्टेक होल्डर्सा कडेन डिस्कस करून हो MOIचो जो टायम फ्रेमा भितर ही गजाल जी आसा ती आमी कंप्लिटली इशू सॉल्व केल्लो आसा. तो म्हणटा की तुम्ही MOI सॉल्व करपाक एकताला लोकांक तो बारीक तेच सांगता न्ही. MOIचो इशू आसा इट्स अ पॉलिसी डिसिजन. इट्स अ पॉलिसी डिसिजन बेसिकली. हांगा लोकायुक्त जे आसा लोकायुक्त हांगा एक जज हाडून बसोवचो पडटलो. तो कोण आसा खंयच्यान येतलो. आमी जर म्हणटा आसत गोंयचे आसत का नॉन भायले आसात प्रश्न तो ना. प्रश्न कितें आसा की जज आयल्या उपरांत जसो आतां ह्युमन रायट्स कमिशनाचो हांवें तुका उल्लेख केलो. म्हादय ट्रायब्युनलाचेर काल सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिलां. म्हादय ट्रायब्युनल आसा तेजे जज जो आसा तेका एकोमोडेशन दियात म्हणून सांगला काय ना काल सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा. म्हणजे मनीस हाडल्या उपरांत एक तर मनशान कन्सेंट दिवची पडटली वन थिंग. सेकंडली ही शूड एक्सेप्ट तेणे कन्सेंट दिल्या उपरांत तेजे उपरांत तेज्यो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली पुराय करच्यो पडटल्यो. तेका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ दिवचो पडटलो. तेका जागो दिवचो पडटलो. ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटा म्हणसर टायम लागतलो. तेका लोकायुक्त जर गव्हर्मेंटाक जर नाकाच आशिल्लो धरून वच एक क्षणभर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लोकायुक्त नाका आशिल्लो जाल्यार मागीर आमी 100 दिसां भितर बिलूच एकटूच काडचें नाशिल्लें. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की हे सगळें करता आसतना जेन्ना सगळ्या गजालींचो आमी पूर्ण विचार करता ताजे उपरांतच ते जावंक ताजे जाय. उपरांतूच सर, तो म्हाका एक definitely गजाल काय काल सीएमान एक स्टेटमेंट केला की जोपर्यंत बरो मनीस मेळना क्रेडिबल मनीस मेळना लोकायुक्त म्हणून तोपर्यंत ते मुखार वचचे ना म्हणून. आर यू रेडी टू बाय दिस आर्ग्युमेंट? ना कितें आसा आतां एक म्हणजे लोकायुक्ताक तुमकां रिटायर्ड चीफ जस्टीस जाय. आतां सी इट इज अवेलेबल on the net as to how many people are available in our country. Why should the government wait for the IAC committee to recommend and then see it is a roundabout way. Instead of that you collect the names of all these retired people, make a short list and you start it. आता दुसरी गोष्ट किती झाल्या, this is what I observed. मराठी भितर एक म्हण आसा दोगांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ. आता हांगा काँग्रेस आणि BJP जर झगडपाक लागले जाल्यार शेवटी करप्शन हे चड आनी चड वाडत वतलें. त्या खातीर see what I expect, or as a civil member of the society, what I expect is that both the parties should go hand in hand and look into the problems and solve them as early as possible. is it that a person whom you want will do what you want, you are not getting? Second, State Information Commissioner aha. At least there you tried. You failed. So couldn't you have tried here and failed if you have not got a good person? See, where there is a will, there is a way. When we talk of appointing somebody, when we talk of office is not being there, see, let us not harp on what is not there. Let us harp. I can tell you that you can appoint a staff. कौन is सगळे rules and regulations follow केले नाही. Even when Manohar Parrikar was there last time, how many irregularities have been there in appointments? दोर तू माश फास्ट केले. आम्ही ऑब्जेक्ट करतले, काँग्रेस ऑब्जेक्ट करतले, लोकायुक्त स्टाफ जो तर कोणाक गाठचा आहे. सर विल एग्री विथ मी कोणाक गाठचा जो तरी एक स्टाफ अपॉइंट केलो फास्ट लोकायुक्त केली अपॉइंट केली आणि स्टाफ अपॉइंट केलो मातशी इलिगल मिन्सान दोर तूं कितें फ्लॉ केली कोणाक गाठचा आहे गोंयांत तूं सांगपाक ते सारकें लोकायुक्त अपॉइंट करता